राज्यातल्या लहान आणि मध्यम उद्योगात बायलांचो वाडट्या सहभागाचेर भर दिवपी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या। केंद्रीय मंत्री शोभा करंडेलाजे हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापे प्रमाण राज्यातले 39% MSME उद्योग बायलांकडेन आसात। MSME क्षेत्राक भारतीय अर्थव्यवस्थेचो फाटीचो कोणो मानतात। उण्या भांडवलान रोजगार निर्माण करपाक, गांवगिऱ्या वाठारांनी उद्योग करपाक आनी निर्यात वाडोवपाक ह्या उद्योगांचो मुखेल वांटो आसता। केंद्रीय मंत्री शोभा करंडेलाजे हिणें लोकसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण 2025-26 वर्सा राज्यात वट्ट 22,169 MSME उद्योग नोंद जाल्यात। तातूंतले 8,645 वा सुमार 39% बायलांचे मालकीचे आसात। फाटल्या कांय वर्षांत केंद्र सरकारान MSME क्षेत्र घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। उद्योग नोंदणी पोर्टला वरवीं उद्योगांक पद सुविधा, सरकारी फायदे आनी कायदेशीर संरक्षण दितात। ह्या येवजण्यांचो फायदो घेवन राज्यातल्या हजारां नागरिकांनी स्वताचे उद्योग सुरू केल्यात आनी बायलांचोय वांटो खूब वाडटा अशें दिसतात। केंद्र सरकार देशभरात चडांत चड MSME स्थापन करून रोजगार निर्मिती वाडोवपाचे यत्न करतात अशेंय मंत्री करंडेलाजे हिणें स्पश्ट केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।